प्रॉब्लेम म्हळ्यार इतलोच की हांगा आमी 1 वर्स जालें पळयता काम सुरू आशिल्लें ते अचानकपणे आमी आज काल बंद केलें. म्हणजे ह्याय बिल्डिंगेचें काम सुरू आशिल्लें त्या बिल्डिंगेचें काम सुरू आशिल्लें. 1 वर्स जालें काम सुरू आशिल्लें. 1 वर्स जावन गेलें चडूच. आनी तेमी सांगिल्लें ही रिपेर करपासाठी जी नवीन पयलींची बिल्डिंग इमारत घेतला ती आमकां 15 जुनाक कंप्लीट करून दिता गेल्ल्या वर्साक लास्ट जुनाक. पूण त्या नंतर सुद्दां जालें ना सारकें. अजून पर्यंत तेजी तुमी हालत पळयल्या कळटली की अजून पर्यंत ती जालें ना. आनी भुरगे आमगे तशेंच तेतूंक रावतात, त्रास जातात तांकां तरी ते रावतात. आनी ही जी नवीन बिल्डिंग हांगा जाल्ली तेमी हांगा काम चलता अशें म्हणून हांगा 1-2-3 क्लासी तयार करून दिल्ल्यो आमकां. म्हणजे तातूंत ते भुरग्यांक घेताले ऑकेशनल क्लासीस चलताल्यो. त्यो अकस्मात तेमी काल निघून पयर सकाळीं भुरगे जेन्ना आयले एग्जाम चलता सद्या प्रिलिमिनरी लॉक घालून दवरलें. म्हणजे भुरग्यांले सगळे बाग किंवा कितें आशिल्लें भितर उरलें. टिचर्सांलें बरें सामान भितर उरलें. मागीर तांकां कशें रिक्वेस्ट करून तें कितें करून तें आमी मागीर भायर काडलां आतां. पूण हांगा पळयल्यार कोणूच ना, सगळें सोडून गेला काम. अर्दकोट्यार दवरलां हांगा काम. कारण कितें सांगता ते? कारण म्हणटा ते आमकां वयल्यान फंड मेळूं ना सारको अशें म्हणून. पयशे मेळना आनी वर्कर्स म्हणटा आमकां सारको पेमेंट जायना. म्हणल्यार आमी कशें काम करपाचें अशें ते म्हणटात. आतां आमी कितें आमचे असो प्रसंग आयला की भुरग्यांक आसतना शिकोवपाचें काय बंद करपाचें हें काय आमकां कळना. एक काम अपूर्ण दवरलें आनी ही हांगा एक काम घेतलें. इतल्यान दोनूय कामी घेतिल्ल्यान दोनूय अपूर्ण उरल्यो. आमकां थंय आतां सारकें लायट ना, टेम्पररी लायट दिल्ली आसा आनी ते अशें कनेक्शन मुखार आसा डेंजर आसा. लोकांक भुरग्यांक शॉक येवपाक शकता. सगळी धूळ अशी भितर ते आनीक पत्रे गरम जाता वयल्यान. म्हणजे ताका वयर फॉल सिलींग काय मारिल्लें ना आनी तें बरें गरम जाता भुरग्यांक. अशे त्रास खूब जाता तांकां. हांगा क्लासी घेताल्यो म्हणजे वोकेशनल स्ट्रीम तांणी 1-4 रूम हांगा ह्या बिल्डिंगेक काम चलता त्याच बिल्डिंगेक भितर रेडी करून दिले आनी तातूंत शिफ्ट केले. आनी शिफ्ट केले अपेक्षीत आशिल्ली की शिफ्ट करतकीर बाकी थंय काम करणे ओल्ड बिल्डिंगेक काम करणे सोंपें जातलें आनी तें फास्ट जातलें. पूण ताणें थंय आतांच लायलें ना. आनी आतां ही बिल्डिंग आतां तांणी फंडा लागून जावं कित्याक लागून जावं आमकां खबर ना. पूण ती बिल्डिंगेचें काम बंद केलें. बंद करता आतां परिस्थिती अशी पयलींची आशिल्ली ती बिल्डिंग ना आनी ही ना. म्हणजे भुरगीं वाऱ्यार पडले. आनी थंय आशिल्ली त्या पयलीं आशिल्ली ती जरी बरी आशिल्ली कशी जावं पूण ती पोरणी आशिल्ली. आतां थंय परिस्थिती कितें जाल्या लायट काडिल्ली आसा, वॉल वयर सिलींग मारिल्लें ना, सायडी वण्टीक प्लास्टरींग ना आनीक बाकी सगळें अस्ताव्यस्त सामान आसा तशें अशें. मागीर थंय अशें आसतना तांकां हांगा शिकपाक मेळना थंय शिकपाक मेळना. आनी आतां ही अडचण केन्ना जाल्या की आतां सादारण एक 20 दिसांनी 12वीची एग्जाम सुरू. आतां त्या 12वी भुरग्यांक करपाचें कितें? आतां सद्या प्रिलिम चलता. प्रिलिम लास्ट पेपर 1-2-3 दीस उरल्यात प्रिलिमेचे चला प्रिलिम. आतां प्रिलिम पसून त्या भुरग्यांक खंय तरी एडजस्ट करून शिकतात. मागीर त्याच क्लासीन बसप. एक लायट पेट्टा टेम्पररी लायट दिवन, एक फॅन चलता आनी ती बी कशी वायरींग इतली डेंजर आसा. टेम्पररी घाली ती खंयच्यान तरी वायर तुमी पळयले जातले वायरी खंयच्यान तरी हाडून दिल्यात. म्हणजे फाल्यां कितें जर जालें जाल्यार जबाबदार कोण हाका? म्हणजे निदान एक आमगे सगळ्यांक एक मागणी आशिल्ली जी आमगे ओल्ड बिल्डिंग आसा ती रोखड्यांतली रोखडी बेगिनात बेगीन कंप्लीट करून दियात. कित्याक दारां भितर सरतना जी रिटेनिंग वॉल बांदल्या थंय सळ वयर सोडिल्यात. चुकून एक जर भुरगो पडत जाल्यार तो ताका भरपाचो सामको. न्ही प्रिंसिपलाक ह्या न्यू बिल्डिंगेक तें आमी टॅक्निकल हातूंत पडपाक शकनात. तेंचो तो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम. पूण जे भुरग्यांक आमी हांगा सद्या ओल्ड बिल्डिंगेन जी फेस करतात त्या खातीर तरी प्रिंसिपलाची जबाबदारी की तांणी डिपार्टमेंटाक कन्वे करपाक जाय ह्यो डिफिकल्टीज. तुमी बी डिमांड केलं काय त्या प्रिंसिपलाक? आमी पयलीं सांगिल्लें आनी आतां परत सांगतले. तुमी बी कितें फुडें कंप्लेन बी करतले? ह्यो गोश्टी घेवन आमी आमदारा मेळटले म्हणून मेळटले आमी आमदार आनी प्लस डिपार्टमेंटाकूय मेळटले डिपार्टमेंटान मेळटले.